नमस्कार. मिड डे गोवान अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. तमला ट्रान्समिशन 440 केव्ही लायनी विशीं उचेले सीईसीची शिफारस सुप्रीम कोर्टान मानून घेतल्या. सध्याचे 220 केव्ही लायनी बरोबर समांतर नवीन लायन घालप म्हणून सीईसीन 23 एप्रिल 2021 शिफारस केल्ली. गोवा फाउंडेशनान घाल्ल्या याचिके सुनावणे वेळार हो निकाल कोर्टान दिलो. ह्या निर्णयाक लागून हजारांनी झाडां साल्वार. प्रोजेक्ट प्रमोटरूय ह्या निर्णयाक मान्य. The Central Empowered Committee, in its report over Tamnar project dated 23 April 2021, had recommended to align new 440 kV line following old and existing 220 kV line. Now the Supreme Court has accepted the recommendation of CEC. Though Supreme Court is yet to hear many related issues in this matter, but activists are happy that by accepting the recommendation of CEC, thousands of trees can be saved from felling. Mukesh Kumar for Prudent. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे द्विमासिक मुद्रा धोरण जाहीर. रेपो दरान कसलेच बदल केल्ले ना. रेपो दर 4%, रिझर्व्ह रेपो दर 3.75% दवरला. म्हारगायेचो अदमास 5% मेरान केला. एप्रिल जून मजगती जीडीपी 16.2% जीडीपी वाडीचो अदमास. रिझर्व्ह रेपोन 40% वाड केल्या. सीआरआर 4%. कोविडा उपरांत अर्थव्यवस्था नेटान जाग्यार येवपाचो आरबीआयचो अदमास. दोतोर जसपाल सिंगान नवो डीजीपी म्हणून ताबो घेतनाच गोयचो ड्रग्जाचो धंदो मोडून काडपाचो प्लान उक्तायला. ड्रग्स रॅकेटां ना करूंक राष्ट्रीय एजन्सी आनी शेजारच्या राज्यांची मजत घेवपाची तयारी. आदलो महासंचालक इंद्रदेव शुक्ला 31 मार्चाक रिटायर जाला. जसपाल सिंगाची ही गोंयान तिसरी ट्रान्सफर. हे आदी तो गोंयान एसपी आनी उपरांत आयजीपी आशिल्लो. It's my third tenure. I started my career as a assistant superintendent of police, and today I take pride in saying that I have joined today as the Director General of Police, and it goes to the credit of people of Goa, Goa Police, and the Honorable Chief Minister of the state, that he has given the opportunity to serve the people of state again. As the days go, I will interact with my officers, understand the dynamics of crime, law and order, and we will try to formulate strategies which are correspondent to the prevention of crime. And Goa is otherwise an iconic tourist state, so it has its own challenges also, because we will formulate appropriate strategy. When I speak about prevention of crime, that includes drugs also, and being an iconic tourist destination, we do not want that people should remember Goa because of this aspect. So therefore that has always been the priority, not only of me but my predecessors also. Everybody has tried his level best to contain this menace, and we will continue to fight this menace with all our resources at our command. Jaspal Singh has taken charge as new Director General of Goa Police. Though Jaspal Singh is not new to Goa. 1996 batch IPS officer Jaspal Singh was first appointed in Goa as SP in the year 1999. Later again in the year 2017 he was appointed in Goa as Inspector General of Goa Police, and now he has joined today as Director General of Goa Police. After taking charge of new DGP, he said that he will strengthen Goa Police in the prevention and detection of crime. He also said that Goa Police is to serve the people, hence the police personnel interact with public very politely and intelligently. With video journalist Sirish Kukalkar, Mukesh Kumar for Prudent. पणजे पुलिसांनी तोंग वाठारान एका जुगार अड्ड्याचेर धाड घाली. जुगार चलोवपी भाटल्यांतलो मिथून आरुंदेकर आनी साळगांवचो फ्रांसिस डिसुजा दोगूय पुलिसांक सापडले. ह्या दोगां सयत 23 जाणांक पुलिसांनी उखल्ल्यात. कारवायेन 883 गॅमलिंग चिप्स आनी 20,000 वयर कॅश जप्त केल्या. वादग्रस्त नोकर भरती स्क्रॅप करून नव्यान पोस्ट भरप बरे. पीडब्ल्यूडी मंत्री क्राबराल प्रुडंटाकडे उलयलो. तो चौकशी समितीच्या रिपोर्टाक रावला. लायटीच्या खात्या भशेन पीडब्ल्यूडीनूय लोकां खातीर ट्विटर आनी टोल फ्री नंबर सुरू करतलो. ते आदी इंजिनियरांक खंयच्याय पारार फोन उखलपाची खंय सवय लावंक जाय.
सरकाराच्यो केशी ट्रॅक करूंक ऑनलायन सिस्टम करपाचो ताचो विचार. PWD मंत्री निलेश काब्रालान खात्यांचो चार्ज घेतल्या उपरांत पयलीं खात्यांनी रिफॉर्म्स हाडपाची थारायला. बरोबर वादग्रस्त नोकर भरती रद्द करून नव्यान प्रक्रिया करपाचे मंत्र्याच्या तकलेत घोळटा. इन्क्वायरी येतरी डिसिजन सरकार जे करपाक जाय ते घेतले. वेदर इट इज अ स्कॅम ऑर नॉट स्कॅम विल कम ऑन द इन्क्वायरी. पूण पर्सनली जशें हांव परतून म्हणटा, पर्सनली म्हाका जर विचारले स्कॅम जर आसा जाल्यार पुलीस ते स्क्रॅप करून परतून जे कोण लोक क्वॉलिफाय जाले ताका परतून क्वॉलिफाय जावपाक काय प्रॉब्लेम ना. म्हाका दिसता PWD खूब आनी काम करूंक पडटलें. ट्विटर हँडल जो हांवें चालू केलो तो PWD हांव चालू करतलो. पयलीं तांकां मोबायल घेवपाची संवय करपाची आमचे JEE, SCC, PC सगळे आहा पळय, खंयच्या टायमार फोन घेवपाची संवय करपाक पडटली. 1912 असो नंबर हांव PWDनूय चालू करूंक सोदता. वेर अकावंटेबिलिटी कम्स. सो अकावंटेबिलिटी एक मनीस हांव LDC बसता, पूण डावन द लायन ते JEE शूड बी ऑल्सो अकावंटेबल. सो म्हाका टायम लागता पूण हांव करतलो की गव्हर्मेंटाच्यो केसी इन एवरी शूड बी ट्रॅक्ड बाय समबडी. सो हे ट्रॅकिंग सिस्टम हांव ऑनलायन करतलो. म्हजें आमकां टू एग्जामीन खंय कितें आसता, केन्ना कितली हियरिंग जाली, कितें जालें, कोण जालें, कशें जालें, वॉट इज एवरी डे आफ्टर द केस एडवोकेट हॅज टू पुट ऑन द सिस्टम वॉट इज द स्टेटस ऑफ द केस. PWD उदका पुरवणेत 40% रेव्हेन्यू लॉस जाता ते आयकून काब्राल अजाप जालो. ताचेर अभ्यास करून उपाय काडपाची ताणें थारायला. म्हाका कळना हे 40% रेव्हेन्यू लॉस खंयचे जाता ते म्हाका पयलो डिटेक्ट करूंक पडटलें, अकावंटेबिलिटी दिवंक पडटलें, फ्लो मिटर घालूंक पडटलें, डिविजन वायज फ्लो मिटर घालूंक पडटलें, सब डिविजन वायज फ्लो मिटर घालूंक पडटलें. जे उदक खंय वयता ताका बाबा हे उदक खंय पावता हे सगळें मागीर इट टेक सम टायम. हें ओवरनायट जावपाचें ना. हांव करता. 8% उदक जे वापरता इज कनेक्टेड टू सिवरेज. एक सिवरेज कनेक्ट केलें जायना. आतां एनजीटीन ऑर्डर दिल्या की सिवरेज कनेक्ट करतरी ते उदक वापरपाक जाय. आतां उदक वापरपाचें इंडस्ट्री वापरूंक शकता. ते गोंयांत जावन लोकांक सांगलें हें उदक बरें आसा, ऑल पॅरामिटर्स आर गूड, लोक आंग काडटले. सो हांव कांय करूं शकना. पूण ताका खंय तरी सोल्युशन, ट्रिटेड वॉटर हाव कॅन बी रियूज्ड, तेजेर कितें दॅट इज ऑल्सो वॉटर न्ही. सो पळया कशें जाता तें. केंद्रा कडच्यान जाता तितल्यो स्किमी हाडपाक सगळ्या संबंधीत केंद्रीय मंत्र्यांक मेळपाचो काब्रालाचो प्लान. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. सरकारान गोंयांक मास्क फ्री करपा विशीं घोशणा केल्या खरी, मात गोंयच्या ज्येष्ठ जाणकार दोतोरांक दिसता सध्या 1-2 म्हयने वाट पळोवची. लंडनात कोविडाचो नवो वेरियंट मेळ्ळा. गोंयांत परिस्थिती बरी आसा, मात एकदम मास्क मुक्त करचें न्ही. कांय दोतोर म्हणटात गर्देच्या सुवातेर लोकांनी आपूण जावन मास्क घालचें. श्वासाची दुयेंसां, जोर, TB सारखे दुयेंस आशिल्ल्यांनी मास्क घालप बरें. Well, Goa is prepared to be mask free because of the negligible number of COVID cases. So it is not that Goa is not ready to be mask free. Since everybody, as I said earlier, knows the importance of mask, a mask at hand is always good in order to protect yourself. Let people decide if they have to wear a mask or not. जून जुलै पर्यंत जर सपोज कांय जायना जाल्यार व्हेरी अनलायकली जाल्यार कितें जावंक शकतलें. पूण तो म्हणसर ह्या लोकांनी जे सीक लोक आहात, जाणटे लोक आसा, तांकां प्रॉब्लेमां आसा, तांणी स्वताची काळजी घेवपाची गरज आसा. जरी गव्हर्मेंटान सांगलें तुमकां कंपल्सरी ना, तरी तुमी आपली फाल्यां गव्हर्मेंटान कितें सांगलें म्हणून तुमी आपली काळजी घेवची ना. आपली काळजी घेवकूच जाय न्ही. देर आर केसीस कमिंग अप इन युरोप अँड चायना. केसीस थोड्यो वाडलेल्यो आसा. नवो वेरियंट लंडन UK डिटेक्ट जाला, XE वेरियंट. सो म्हज्या मतान एटलिस्ट 1 म्हयनो रावन आमी पळोवपाक जाय. थोड्यो जागा अश्यो आसा की थंय मास्क कंपल्सरी आसूंकूच जाय, लायक हॉस्पिटल सेटिंग्स, एअरपोर्ट्स, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट प्लेसीस, वा ज्या लोकांक थंडी आसा वा जाणटे लोक आसा जे हाय रिस्क आसा तांणी मास्क कंपल्सरी घालूंकूच जाय. Wearing mask, the transmissibility of the disease or the virus from one person to another person, if both of us are wearing masks, is hardly less than 2%. So if both of us are wearing masks, we don't get the disease at all. Even one of us has got the infection with us. So the advantage is always there. काँग्रेस सोडटा म्हणून सांगले कोणे? मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीचो प्रश्न. कार्यकर्त्यांक उलोवपाचो अधिकार दिवंक ना. पत्रकारांक कितेंय प्रश्न आसल्यार खंय फक्त दिगंबराकूच विचारचे. दिगंबर कामत काँग्रेस सोडून BJPन चल्लो म्हणून कांय दीस जाले राजकीय वावड्यो. दिगंबर म्हणटा असले कांयच ना. त्या हांव आनी कार्यकर्ते पळोवन घेता. म्हाज्या कार्यकर्त्यांक मिडिया कडेन उलोवपाचो अधिकार दिवं ना. म्हाज्या कार्यकर्त्यांक कितें दिसता तें तांणी म्हाका सांगपाचो. म्हाका सांगतलो.
मिडियाचं इंटेग्रिटी चॅनलाची इंटेग्रिटी आल्या क्रेडिबिलिटी झिरो जाल्या. कोण आतां म्हाका वळखता तांणी एटलिस्ट फोन मारून चॅक तरी करपाचें इफ देर इज एनी ट्रूथ इन दट. ते करना आसतना ब्रेकींग न्यूज दाखयता. म्हणजे इतलें लेवल आतां डावन हें जालां सोशल मिडियाचें. म्हणजे कोणाचो कंट्रोल कोणाचेर ना. कोण कितें दिसता तें घालता. कितें करतलो हांव कितें करतलो. तुम्ही काँग्रेसीक रावतले? हांवें काल क्लॅरिफाय केलां सगळें. परत परत सांगपाक हांव हें न्ही. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. परत मिळूया. राज्य सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक म्हारगाय भत्तो. गोंय सरकारान सरकारी कर्मचारी आणि सरकार अनुदानित शिक्षण संस्थाच्या कर्मचाऱ्यांक डियरनेस अलाउन्स म्हणल्यार म्हारगाय भत्तो वाडोवन दिला. वाड 34% आसतली. डीए वाड 1 जानेर 2022 सावन लागू जाता. एप्रिल म्हयन्याच्या पगारान 3 म्हयन्याची थकबाकी जोडून दितले अशें अर्थ खात्याच्या खर्च विभागान जारी केल्ल्या परिपत्रकान म्हणला. गोंयांतल्या बेकायदेशीर धिऱ्यांविशीं अवमान याचिकेचो हायकोर्टान निकाल लायलो. बेकायदेशीर धिऱ्यो बंद करपा विशीं याचिकादार NGO गोवा फाउंडेशनान म्हयन्या भितर प्लान तयार करून DGP मुखार मांडपाचो म्हूण कोर्टाचो निर्देश. याचिकादारान तयार केल्ल्या प्लानाचेर योग्य नियोजन करून एक्शन प्लान करचो म्हूण हायकोर्टान DGPक सांगला. फोंड्या वाठारांतल्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाचेर बुलडोजर भोंवडोवपाची मोहीम नेटान. 7 स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय करपाची ऑर्डर. तातूंतल्या कोटवाड्या वयल्या स्क्रॅप यार्डाचेर सध्या कारवाय चल्ल्या. BDO आनी पंचायत सचिवाच्या आदेशान आतां मेरेन 4 स्क्रॅप यार्डां निखळायल्यात. स्क्रॅप यार्डां प्लास्टीक जळयतात, प्रदूषण करतात म्हूण संदीप पारकरान कागाळ केल्ली. स्क्रॅप यार्डांचेर कंप्लेन घातलेली. कित्याक चडशी स्क्रॅप यार्डां आहा ती प्लास्टीक बर्निंग करताले मोठ्या प्रमाणात, जाका लागून तो स्मोक येता तो सामको कार्सिनोजेनीक आसा आनी जे अस्थमा पेशंट आहा तांकां खूब माल पडो येता. ताका लागून आमी कंप्लेन घातली. फर्स्ट डेमोल्युशन आमकां गावलें ते 2019 हांगासरले कुट्टी जे कोपारोड्यार वयता तो रोड आहा पळय न्ही थंयचे. आनी आमच्या नजरेक येयले तेन्ना म्हाका दिसलें की हे खंय तरी एक भयानक परिस्थिती एक निर्माण जाल्या कुट्टी खांडेपारा स्क्रॅप यार्डाच्या नांवान. म्हाजो स्क्रॅप यार्डांक विरोध ना जर तेंच्यांनी कायदेशीर जे आसा रेजिस्टर्ड केले जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी सरकाराकडून जर म्हाजी मागणी आसा की जे स्क्रॅप यार्ड रेजिस्टर्ड जाता तांकां इंडस्ट्रियल झोनान जागो दिवचो आनी थंय तांकां सेटल करचें. ह्या दिसांनी तुमी पळयता आसतले जी फोंड्या तालुक्यान जी स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश केली गेली वता तितूंतले आयज हे 4थे स्क्रॅप यार्ड. आनी ही जी कंप्लेन केल्ली 2018 NGO संदीप पारकरान कुट्टी खांडेपार पंचायतीक ही इलिगल स्क्रॅप यार्डां आहा ती डेमोलिश करची म्हणून. आनी जवळ 2022 हें आतां इम्प्लिमेंटेशन जावन BDO तशेंच पंचायत सेक्रेटरी आनी पंचायत मेळोन ही स्क्रॅप यार्डां आतां डेमोलिश केली गेली वता. आनी तितूंत भितर हें आयज केलां तें 4थे स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश केला कोटवाडा हांगासर. आनीक 7 टोटल ती डेमोलिश करपाची अशी ऑर्डर आसा. कोटवाडा फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फाटली 3 वर्सां गांवकारां मदल्या वादाक लागून बंद पडिल्ली मयेच्या केळबायच्या पेटेच्या जात्रेक गांवकारांचो परत एकवट. सकाळी देवळान तणाव जाल्या उपरांत थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेट, उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदारान मध्यस्थ केली. गांवकारांनी देवीच्या माना मुखार तांचो हट्ट मोडलो. ही जात्रेचो विशय जालो की जो एकामेकाचो हक्क आसा तो डिफायन जाल्लो ना व्यवस्थीत रित्या. पण ते आयज खंयच बरयल्ले त्या जाग्यार ना. ताका लागून ही थोडीशी कन्फ्युजनां जाता. आनी ही कन्फ्युजनां आमी आयज इमेकेबली म्हणजे सर्वसम्मतीन दोनूय ग्रूप नायक परिवार, परब कुटुंब आनी इतर जे भागीदार आसा जात्रेत हे सगळ्यांनी मेळोन मिसळून व्यवस्थीत रित्या सर आमचे डेप्युटी कलेक्टर वायगडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली व्यवस्थीत रित्या आयज सेटल जाल्ले आहा. ही जी तरतूद केल्ली आहा ही ह्या 2 जात्रे पुरतीच आसतली असो आमी निर्णय घेवन आनी हेज्या फुडें व्यवस्थीत रित्या ह्यो जात्रा पारंपारीक चलच्यो म्हणून आमी हेज्या नंतर जात्रा जाल्या नंतर म्हणजे 2 मायाची जात्रा जाल्या नंतर शिरगांवची जात्रा जातली. ती शिरगांवची जात्रा जाल्या नंतर आमी एक बरे अशें एक सगळ्यांक घेवन एक चर्चा करपा लागून एक बैठक घेतली. हांवें देवीकूच वचून सांगणें घातलें
गेली कितली वर्सांनी जात्रा जायना, त्यामुळे भाविकांक खरोखर दुख्खाची गोष्ट आहा. तेन्ना ही जात्रा तुवें करून घेवची म्हणून हें सांगणेच्यान भायर सरलें. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे हांवें आमचे आमदार जे आसा सर प्रेमेंद्र शेट हांकां रिक्वेस्ट केली की तुमची उपस्थिती मिटिंगेक आसल्यार खूब बरें जाता. आनी सर्व म्हत्वाची गोष्ट म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार लोकांनी एक डिसायड केलें की ही जात्रा आमची जावपूच जाय म्हणून. प्रत्येकान समंजसपणान घेतलें आनी स्वताच्या माना पेक्षा देवीक मान आमी दिवंक जाय. म्हणजे देवी जी हांगासर येता तेचो जो पळय कितें कार्य हें कार्य जावंक जाय हेका प्राधान्य दिलें म्हणून आयची ही जात्रा जाता. हेचो सगळें श्रेय हें आमचे नायक परब आनी अन्य जे आहात सगळे जे पळय लोक आहात तांकां सगळ्यांक वयता.